आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. कोंकणी भास आनी कोंकणी संगीत वाटोवपा खातीर गोंयकारांनी एकठांय येवन वावुरपाची गरज गायिका हेमा सरदेसायान उक्तायल्या. शेनवारा मडगांवच्या रवींद्र भवनात कोंकणी संगीत संमेलनाच्या उक्तावणा वेळार हेमा उलयताली. आमची जी भुरगीं आसा ती भुरगीं आज आमच्या कोंकणी काही थोडीशी भुरगीं आसात जी आयकता आमची कोंकणी पदां. कितली भुरगीं आज ती क्लबाचे म्युजीक आयकतात, दुसरे म्युजीक आयकतात, पूण आमचे कोंकणी आमचे संगीत हें आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावून तांच्या भुरग्यांक सुद्दां ते पावूंक जाय म्हणून आमी खूब एकठांय जावन खूब आवाज उठोवंक जाय, सगळ्यांक जागे करूंक जाय आनी कोंकणी कशी करून आमच्या सदैव वाचोवंक जाय, कित्याक ती आमची मायभास. वामन हरिपेठेच्या पणजेंतल्या नूतनीकरण केल्ल्या भांगराच्या वस्तींच्या शोरूमाचे उक्तावण केले. वामन हरिपेठेन हे खेपे खासा डिझायनीची ज्वेलरी आनी आकर्षक डायमंड ज्वेलरी दवरल्या. त्या निमतान गिरायकांक खासा सवलत जाहीर केल्या. We have got an overwhelming response. The Goan customers have supported us very nicely. So we wanted to basically renovate our shop, and so that we can present, give customers a better service, and that is why we've renovated. We have also introduced lots and lots of new designs. For these 3 days, we have kept a special offer for all our customers. It is 299 rupees a gram. For whatever jewelry you buy, and if you buy anything on diamonds, it is 10% off flat discount. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारतांतले सगळ्याच कायद्यांची दुरुस्ती करपाची गरज उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान उलोवन दाखयल्या. चडशे कायदे 60 वर्सां जाल्ले आनी ब्रिटीश कायद्यांक धरून केल्ले. तातूंत आतांच्या गरजा प्रमाण बदल करून ते सुटसुटीत करपाक जाय अशें फ्रांसीसाक दिसता. गोंयांत लोक, मंत्री आनी अधिकाऱ्यांक बरेचशे नेम खबर आसनात असो तोमणो रक्षा मंत्र्यान मारलो. केंद्रांतूय तीच परिस्थिती अशें परिकार म्हणटा. एन.डी. अगरवालाच्या डेलिगेटेड लॉज ऑफ गोवा ह्या पुस्तकाच्या उक्तावणाक दोगूय उलयले. शेकड्यांनी कायदे आहा, हजारांनी कायदे आहा. आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां कायदे चड आहा ते कायदे कमी जावपाक जाय. रुल्स चड आहा, सगळ्या डिपार्टमेंटांनी नवे रुल्स जावपाक जाय. तेची गरज आहा. सो इफ यू वॉन्ट द एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव, इफ यू वॉन्ट द एडमिनिस्ट्रेशन टू बी स्मूथ, and if the administration has been in tune with the modern times, then the rule book has to change. एन.डी. अगरवालान बरयल्ल्या डेलिगेटेड लॉज ऑफ गोवाच्या 2 खंडांचे विमोचन रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकारान आनी उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान केलें. पयल्या खंडांत 59 कायदे जाल्यार दुसऱ्या खंडांत 47 कायदे आसात. राज्य सरकारान भारतीय संविधानान आखून दिल्ल्या चौकटींतल्यान तयार केल्ल्या नेमांचें संकलन केलां. ही पुस्तकां सरकारान दरेकी मंत्री, सचिव आनी खात्याक दिवची अशी सुचोवणी पर्रीकारान केली. every minister and every secretary and every head of the department. हांवें मुद्दम सांगता इतल्या पूण गोंयांत बऱ्याच जाणांक खबरूच ना रूल कितें. But I can give you one comfort level. So is the case at national level. My experience indicates that there is nothing better, with all due regards to few secretaries who know the rules. There are good people and experts there also. But in general, it is a similar situation. Every time I became chief minister, I gave all copies of these rules to every cabinet minister, every secretary. But I don't think anyone reads them properly. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी देवेंद्र गांवकार. आता पळोवया फोंडे शारांत जाल्लो शिगमो आनी चित्ररथांचे मिरवणुको. इतल्यान एक खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.